म्हणजे म्हजे घराचे हांवें स्वागत केला। ॲक्च्युली आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचे त्या बाबतीत खूप स्वागत केला, पण पेडण्यासाठी त्याचा उपयोग कितें ह्यो प्रश्नचिन्ह आसा। कारण आमची जी पेडण्यान जी घरां आसात ती मॅक्झिमम भाटकारांच्या जाग्यान आसात, तशेंच देवस्थानाच्या जाग्यान आसात। जे आमच्या मुख्यमंत्र्यान हाडला प्रपोजल कितें आसा, गव्हर्नमेंट जाग्यान ज्यांची घरां आसात ती लिगलायज जातली, तशीच कोमुनिदाद जाग्यांचेर ती लिगलायज जातली। खरी म्हणजे ही बरी खबर, हांव ना म्हणना, पण हे दोन्ही म्हणजे सरकारी जमिनी, सरकाराच्या जमिनीन तशीच कोमुनिदादांनी फार कमी प्रमाणात आसा। कित्याक कोमुनिदाद एरिया म्हणटा ती आमची इब्राहिमपूर हळर्णा सायडीकूच आसा, बाकी कडेन नाच। बाकीच्या एरियात जर आसा म्हणजे सरकारी हितूर तर व्हेरी रेअर आसतली, म्हाका चड आसची ना, म्हणून त्याचो आमकां खरो उपयोग ना। ताका लागून मुख्यमंत्र्यान मुद्दाम लक्ष घालचे की ही देवस्थानांत जी जागा ज्या जाग्यान घरां आसात ती अधिकृत करची, ही म्हजी मागणी आहा। तशीच भाटकारांच्या जाग्यांनी खूप जाणांची कुळ मुणकारांची घरां आसात ती अधिकार आहेत। खरं म्हणजे कुळ मुणकाराचो जर प्रश्न जर ह्यो क्लियर करीत जाल्यार हयसरच मॅटर क्लोज जातलो। सरकारान ही बरे कितें तरी हाडला, तातूंत ही थोडी दोन एंडोर्समेंट घालची, जेणे करून आमच्या पेडणेकारांक ताचो फायदो जावची, हे अपेक्षेनूच हांवें हें म्हटलेलें। म्हणजे आयज सीएम येता आनी तेंचे आमी आज स्वागतच करतले। हांव आयज प्रत्यक्ष वचपाची म्हजी इच्छा आसा आनी वयतलो, म्हज्या वांगडच्यांकय घेवन वयतलो। कारण हिची गोष्ट खरें म्हणजे आयज जी आमकां गरज आसा, स्पेशली जी देवस्थान जमिनीन घरां आसात आनी तशेंच भाटकारांचे म्हणजे कुळ मुणकाराचो जो इश्यू आसा ह्यो सांगून आमी आमच्या सीएमाच्या नजरेक हाडून दितलो। आनी म्हाका खात्री आहा तो ते कितें तरी हेचेर विचार करून ह्या जी एक तेंच्यांनी गॅझेटेड केलेलें आहा तितून हे भितर घालून ते आमकां खुश करतले, पेडणेकारांची आमची घरां लिगलायज करतले हेची आशा। खरें म्हणजे हे काम आमच्या हयसरल्या आमदारांक करूंक जाय आसलें, हे नजरेक हाडून दिवंक जाय आसलें सीएमाच्या पेडण्यान हे इश्यूज आसात म्हणून। हे जर आमदारान जर नजरेक हाडून दिलें जाल्यार कदाचित आयज सीएम आयच्या आयजच सोल्युशनूय दितलो आसलो। सो एनी हांव तुमच्या माध्यमातर्फे आमच्या ह्या स्पेशली हांव सीएमाच्या नजरेक हाडून दिता आनी ह्यो आमचो जो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट करचो ही तेंच्याकडे म्हजी प्रार्थना आसा। जास्त उलोवंक सोदिना, सरकारान जो कितें विचार केला तो बरो आसा, कित्याक प्रत्येक मनशाक घर हे आसूंकूच जाय। ज्या मनशाक घर ना ताका त्याची रियलिटी कळटा। सो प्रत्येक जर गोंयकाराक जर कित्याक दिसान दीस फॅमिली वाडलेली आसता, एकच घर काय पावना, सो जाय आता त्याच्यासाठी जर कुळ मुणकाराचो जर प्रश्न जर आमचो सरकार सॉर्ट आउट करता जाल्यार भाटकाराक सुद्दां म्हाका दिसना व्हडलो इश्यू येतलो आनी ते ताका सहकार्य करतले हेच्या बद्दल विश्वास आसा म्हाका। कमीदाद तुमी आतां म्हणटा सामकेंच कमी आहा पेडण्या तालुक्यान, हांगा चडशी भाटकारशाही आहा, तरी ह्या तालुक्यान सीएम येवन मिटींग घेता ताच्या बद्दल कितें म्हणटात तुमी? ना, खरें म्हणजे सीएम आमी वेलकम करतात, कित्याक जाणां आमचे प्रश्न आमकां मांडूंक मेळटले। आयज आमी थंय कित्याक वयतले आनी सांगतले, कित्याक ही नीड आसा न्ही, जे कितें ते आपले फॉर एक्झाम्पल ते आपली स्कीम घेवन येतात जाल्यार आमी आमची नीड लोकांनी सांगची, ही म्हाजी अपेक्षा आसा। अशें न्ही की ते मार्केटिंग करतात, म्हणजे दोन्ही गोष्टींनी आमी आमचे प्रॉब्लेमूय सॉर्ट आउट करू शकता न्ही आयज। सो इट इज अ वेलकम, आय वेलकम सीएम ते जर आज येतात आणि लोकांची ती गाराणी ऐकून घेतले ह्याच्याबद्दल म्हाका खात्री आसा आणि ती सॉर्ट आउटूय करतले। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।